वादग्रस्त विधान करपी हिंदुत्ववादी वक्तो गौतम खट्टराक अटक करून हाडलो गोंयांत मिडिया कॅमेऱ्याचेर सत्तेकी जीत जय श्रीराम म्हूण वक्तव्य 6 दिसांचो रिमांड. गोवा बोर्डाच्या 10वेचो निकाल 94.51%, 96.51 चलयां जाल्यार 94.37% चले पास, 178 स्कुलांचो 100% निकाल. ग्रामसभात आपले केळशी लँड फिलिंग लँड कन्वर्जन स्थानिक टॅक्सी चालकांचो विषय अस्नोडा मेगा प्रकल्पाक विरोध असोल्डा हॉकी ग्राउंडाक दिल्ली मान्यताय घेतली फाटी. कलंगूट बागा रस्त्यार 2 दुचाकींची समोरासमोर धडक बसून दोगांक मरण. 25 वर्सांचो अनिल आत्ताक सोंपलो जाल्यार 28 वर्सांचो अरुण उपचारा वेळार गेलो. लयराची जात्रेक पूर येदें व्हडलें अपकीर्त जालें. 6 जीव गेले मात लोकांक अजून समज येना. धक्काबुक्की दुखल ओट चालूच. नियंत्रण हाडूंक पुलिसांक नाका पुरो. सोशल मीडियाचेर हिंदू धर्माच्या देवाविशीं आक्षेपार्ह पोस्ट घाला म्हूण वास्को बोवाळ धार्मीक भावना दुखावल्याचो आरोप. संबंधिताचेर खर कारवाय करची म्हूण मागणी. राघव चड्डा धरून 7 खासदारांक अपात्र थाळ्यात. बंडखोरांचेर पक्षांतर बंदी कायदो लागू करा. संजय सिंगाची उपराष्ट्रपतीकडे याचिका सादर. पंजाब पुलिसांनी खासदार हरभजन सिंगाचे सुरक्षा कवच काढले. काय दिसा आधी ताणें आप सोडून भाजपात केल्लो प्रवेश. अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानी दौरो केलो रद्द. दुसरे खेपे इराणा वांगडा बसका टोळी. ट्रम्प म्हणटा व्यर्थ चर्चे खातीर 18 तास विमानात बसून वचपाचें ना. कोलंबियात बशीर स्फोटक हल्लो. 13 जाण सोंपले, 38 जाण जखमी. अंमली पदार्थाच्या तस्करी संबंधात सशस्त्र गटाचेर संशय.